अंकोला तालुक्याच्या अंबारकोटला बम्मय्या देवस्थानालागी शुक्रवाराक सकाळी सुमार 10 पेक्षा जास्त रूख पण 7 विद्युत पोल जमनीचेर पडलात। गेल्ल्या 15 दिवसां फाटी सतत पावसा लागून सार्वजनिक त्रास काडटाले। आता पावस आणि वारो जोरात येयिल्ल्यान कितलेशे कडेन रूख झाडां मोड पडली आणि सार्वजनिकाले जीवन त्रासदायक जाला। अंकोला तालुक्याच्या अंबारकोटला गावात शुक्रवार सकाळी वारो येयिल्ल्यान सुमार 10 पेक्षा जास्त रूख पडले। तसेच विद्युत पोल जमनीचेर पडले, घराचे नळे हुबून गेले, माड पडले, असे कितलेशे लुकसाण जाला। समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान माजाळी बावळ हांगा समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्लो रस्तो कोसळ्ळो। अरबी समुद्रात पाळाचे रौद्र नर्तन सुरू आसा आणि भरते वेळाचेर उदक समुद्राच्या स्तरा पेक्षा जास्त वयर येता। तेजेन समुद्र किनाऱ्याचेर माती कातरते आसा। तशेंच माजाळी बावळ हांगा समुद्र किनाऱ्याचेर रस्तो कोसळ्ळो। तेजेन ह्या मार्गान वाहन संचार करूंक शक्य जाते ना। पुढच्या दिवसाक आनी कोसळची शक्यता जास्त आसा। बावळ समुद्र किनाऱ्याचेर ब्रेक वॉटर वॉल करूंक कितले पटी जिल्हा प्रशासनाक आणि लोकप्रतिनिधीक सांगले, जाल्यार अजुनी पर्यंत हांगा ब्रेक वॉटर वॉल करचे कार्य जातेत ना अशें स्थानिक लोकांन असमाधान व्यक्त केला। माजाळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष बावळ वार्डात मेंबर हांव। रस्त्यात आजूपर्यंत 15 वर्सां भितर कसलो प्रॉब्लम जालो नाशिल्लो। बावळात इकडे जाल्लो म्हणल्यार इपळीत जाता तें ताबडतोब फातर आड घाल घेवन उदर हें जालें नाशिल्लें, कर्ज केलें नाशिल्लें। आनी हे 3 दिसां पयलीं आमकां उदक भितर उरलें। आमकां मागीर वाड्या लोकांन गांवच्या लोकांन आपयलें, आपोवन घेवन अशें जालें म्हणून आमच्या अधिकाऱ्याक फोन मारपाक अधिकार आपयले। आनीक ताका तेणें येवन पुरो पळयलो आनी एस्टिमेट केलो। एस्टिमेट करून एप्रोवल धाड दिलो। एप्रोवल धाड घेवन पळयल्यार काल फ्रंटली भितर उदक येवन पुरा रोड कट जावन गेला। आनीक मेन सांजे म्हळ्यार लोकांक साप प्रॉब्लम जाल्लो आसा। लोकांक प्रॉब्लम जाल्ला, प्रॉब्लम जातालो आनी लोकांक तेंगेले फिशरमॅन लोकांले तांकां खूब त्रास जाता। आनीक आपल्याला एमएलए साहेब येवन पळोवन गेला। एमएलए साहेबान बी तांकां अधिकाऱ्याक कळयला ताबडतोब सद्याक कर दिया म्हणून। आनीक एमएलए साहेबा कडेन हायन केला आपल्याला ना आपूण जातीन भुरगें करता म्हणून सांगला। आनीक आज किंवा फाल्यां आपूण जेसीबी एकाची आड घेवन सद्याक टेंपररी रोड करया म्हणून सांगला। आनीक पंचायतीन आमकां तितलो अधिकार ना घालूंक पयशे घालूंक 10,000 ते 20,000 वता। आनीक आमकां 20 लाखांची 50 लाख आमकां घालूं जायना। त्यासाठी आम्ही मेल अधिकारी सगळ्या कळयलें आसा आनी ते करतले म्हणून आश्वासन दिलें।
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.